नमस्कार येवकार, आयज आमी आसा पेडण्या आणि तुमकां खबर आसा पेडण्यातील एक असो गांव जो म्हळ्यार मांद्रे, जो सगळ्याक फामाद आसा, पर्यटनाक फामाद आसा किंवा राजकीय घडामोडींक जाल्यार प्रत्येकदा हो गांव चर्चेन आसा। पेडण्यातील सगळे राजकीय घडामोडी जे आसा किंवा मांद्रे मतदारसंघाचे राजकीय घडामोडी हे मांद्रे गांवांतल्यान सुरवात जाता हे कोणाक नव्यान सांगपाची गरज ना। आयज म्हाज्या बरोबर आसा मांद्रे पंचायतीचो सरपंच बाळा नायक। नेमके बाळा नायक ही सामान्य व्यक्ती आयज येद्या व्हडल्या राजकारणात कशी पावली, पेडण्यातील सगळ्या व्हडल्या पंचायतीची सरपंच कशी जाली आणि त्यांच्या फुडले सामके सगळो प्रवास कसो आसतलो, ह्या सगळ्या बाबतीत आमी आयज त्यांच्या वांगडा उलयतले। सुरवातीकूच तुमकां ते प्रश्न, सामान्य कुटुंबातले तुम्ही राजकीय वळणाकडे किंवा राजकारण ह्याच्याकडे कसे वळले? सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक नमस्कार। तुम्ही सांगतात पळय खरो विषय आसा तो की जेन्ना आमी एक ल्हान कुटुंब आमचे, जशे आमी शेती जमिनी शेती करून अशे आमची फॅमिली आसा ते पयलीं पासून। सो राजकारणाचो तितलो इंट्रस्ट नासलो। सादारण कशें आपले शेती जमीन करप, फॅमिली पळोवप, ते भायर कितें कामाक भायर सरलो, फार्मास्युटिकल कंपनीन कामाक आसलो, मागीर मेडिकल स्टोरान, आनी जी फॅमिली आनी जे कितें आमचो इनकम येता तो फॅमिली बरोबर रावप आनी जे कितें हेल्प आसा फॅमिलीक करप आनी इतर जे आमचे मित्र मंडळी आहा तांकां घेवन चलप। सो राजकारणान पावपाचो उद्देश म्हटल्यार गेली 5-6 वर्सां जालीं खुबशे गोश्टी अशे मांद्रे विलेज सोड म्हाज्या स्वता प्रभागान खुबशे गोश्टी भुरग्यांक जे जाय, जे बेजीक नेसेसरीज, उदक, रस्ते, लायटी, हेचेर कोणी लक्ष घालूंक ना। जायते भुरगे म्हणटात, अरे प्रशांत हे अशें चल्लां, हे कशें कितपत उरतले? गोवा स्वतंत्र जालो, प्रत्येक गांवांनी लायटी पावलेत, रस्ते पावलेत, जे आमकां बेजीक नेसेसरीज आहा ते आमकां आयज पर्यंत कोणूच दिवपाक पावलो ना। आयज साळगांवकर ह्या म्हाज्याच प्रभागान एक साळगांवकर वाडो, आनी त्या वाड्यार धड रस्तो ना। पारसे टील मांद्रे बॉर्डरीन, जे मांद्र्यान येवपाक भितर जो म्हाजोच प्रभाग आसा त्या प्रभागाक धड रस्ते ना, लायटी ना। स्वतंत्र जाला, आमी म्हणटा गोंया स्वतंत्र जाले, भारत देश स्वतंत्र जालो, जाल्यार आयज पर्यंत आमी आतां आसा खंयच्या 2000 आसा, 2024 आसा, आनी हे गोश्टी कित्याक आज पर्यंत जावंक ना? ते परतून प्रत्येक गोश्टीक लागून हांव भुरग्यांक घेवन म्हाका चडशे भुरगे जाणटे हेंच्या वर म्हाज्यार उडबस आसा। सो तेंचे विचार की प्रशांत बाब हांगा फेमस हांव बाळा म्हणटात म्हाका, बाळा तूं फुडें सार, तुजे कडेन कितें तरी आसा। कित्याक म्हजो मेन म्हटल्यार जायते ऑफिसर, जे कलेक्टर, मामलेदार, हेंचे जायती म्हाजी एक वळख म्हणजे कशी आमचे एक्चुली जेन्ना हांव मेडिकल स्टोरान कामाक आसलो, आमचे एक्स मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर आमचे रमाकांत खलप, हेंचे आमचे बरे संपर्क, आनी ज्या जाग्यार कामाक आसलो बार्देस बाजार, त्या बाजारान तेंच्या बरोबर अशे डिपार्टमेंटांनी भोंवप, फायली बिली कशें करप, कशें कामां आसा तेंच्या कडेन खूब शिकलो। आनी म्हजे आयज गुरुपौर्णिमा हांव म्हणटा तांकां, एक आमचे धर्मा चोडणकर जे एक्स MLA जावन आसात, आमचे दुसरे गुरू रमाकांत खलप, हेंच्या बरोबर हांव जे फायली व्हरप बार्देस बाजार किंवा आनी इतर जे गोश्टी, हेंच्या बरोबर हांवें एक राजकारण एक शिकलें, म्हणजे कशें ऑफिसरां कडेन वागा, कशें कामां करा, हे सगळे गोश्टी म्हाका कशें कितें करपाक जाय रस्त्याचे किंवा आनी कसले डेव्हलपमेंटल वर्क, ते हांवें प्रत्येक फायली हांव घेवन भोंवतालो तेंच्या बरोबर। सो म्हाका एक तितलो एक एक्सपिरियन्स तेंच्या कडल्यान, सो खूब म्हाका तेंच्या कडेन एक मदत मेळ्ळी की धर्मा चोडणकर सर आनी आमचे रमाकांत खलप सर ही अशें कामां आसात, कित्याक दिग्गज नेते बरोबर। सो ही तकली हांव कित्याक म्हाज्या वाड्यान, कित्याक म्हाज्या गांवान वापरची न्हू बऱ्या खातीर? कित्याक आमी समाज कार्य करतात पण ते खंय फायदो तितलो जायना, आनी आमची मज्जल कितले आसता एज अ कॉमन मॅन म्हटल्यार आमी वयर पर्यंत पावना। तर मेन पयलो म्हटल्यार प्रामुख्यान जी स्टेप हांवें घेतली ती एज अ पंच मेंबर म्हणून। सो जेन्ना म्हाका खूब खात्री आसली की हांव 100% निवडून येतलो, हे म्हणजे हेतून म्हणयना हांव गर्वान, पण म्हाका खबर आसली कित्याक लोक म्हाजे बरोबर आसले। सो कित्याक म्हटल्यार प्रभागाच्यान जे पंचायत इलेक्शनाच्यान कित्याक सुरवात करची न्हू? सो पंचायत इलेक्शनाक जेन्ना सुरवात करच्या पयलींच हांवें चिंतलें की लोकां कडेन मतां मागता पळय मागीर कामां करता म्हणून। सो हांवें इनिशिएटीव कसो घेतलो की पयलीं कामां करया, मागीर लोकां कडेन मतां माग। सो इलेक्शन सुरू जावच्या 2 वर्सां पयलींच हांवें म्हाज्या फूल प्रभागान जे कितें बेजीक आसले इश्यूज, रस्त्याक लागून पयलो हांवें इनिशिएटीव घेतलो।
दुसरे जे लायटी, हे सगळे प्रपोजल हांवें पंचायती मार्फत घातले. जेन्ना इलॅक्ट जावन तेचे खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंटेशन जालें. जो तुमी पार्सेटील सालगांवकर वाडा मांद्र्यान येवपाक रस्ते लायटी नासले धड, खुबशे थंय लोकांक इश्यूज जाताले. थंय जनावरां, रानटी जनावरां मदीं रस्त्यार येतालीं, चोरयो जाताले आनी एक्सिडेंटूय जाताले, कित्याक काळोख न्हू त्या रोडाक. सो तो एक प्रामुख्यान म्हाजें प्राधान्य आसलें की तो एक रस्तो आनी एक लायटी हे जाग्यार घालची. आनी ह्या गोश्टीक लागून आमचे माननीय आमचे ह्या भागाचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA जी धारोलकर हेंचो सुद्दां म्हाका सहकार्य लागलो. म्हाज्या पंचायत बॉडीचें सुद्दां सहकार्य आसलें ह्या गोश्टीन आनी हें हांव करपाक पावलो. आनी आयज लोक सद्या हॅपी आसात ह्या कामाक लागून. आनी जायतीं अशीं कामां आसात ती हांवें सद्या म्हाज्या मनान आसात, ती म्हणजे करपाची आसात. सर खरें म्हणल्यार एक इंटरेस्टिंग, आमी रिपोर्टर आमची एक गजल आसता जंय वायट आसता थंयसर म्हणजे वायट दिसता तें आमी तेचेर आवाज काडटा. फाटल्या कांय वर्सां आतां आमी मांद्र्याचे सगळे काणयो मारून मारून सामके थकले. फाटल्या कांय दिसांनी सगळें बंद अचानक जालें. कितें म्हणून नेमकी जादू केलो तुमी? कितें सगळे प्रकल्पाची सगळीं कामां सारकी तडीक लायली ऑलमोस्ट? बातम्यो येवपाचे आमकां बंद जाले. जायते मांद्रे गांवांत हांवें म्हजे जेन्ना हांवें मांद्रे पंचायतीन येयलो, म्हाज्या प्रभागाक हांवें खंयचोच जो 100% अशीं मतां पडनात खंयच्याय प्रभागान. आतां सादारण एक 700 मतां जर म्हाज्या प्रभागान आसात, ते खंय तरी एखाद्री एक 50% वोटींग जावन निवडून येयलो जाल्यार बाकीचे वोटर्स जे आसा पळय तेका एक तेंच्या बद्दल मतभेद करप ना. म्हाजो ते कित्याक जेन्ना हांव त्या प्रभागान निवडून येयलो ते 700 मनीस म्हाजे. एज अ सरपंच म्हणून हांव जेन्ना हालीं नुकतोच बसला खुर्च्या, तेन्ना हांवें चिंतलें की गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांक लागून हांव कितें तरी करतलो. वेदर म्हाका भायली शक्ती सुद्दां जर म्हाका आडोवपाक जर तेंच्यांनी प्रयत्न केलो तर हांव फाटीं सरचो न्हू. आनी म्हाजो फूल वाडो जाणा म्हाका, म्हाज्या गांवांतले लोकूय जाणा म्हाका की हांवें एकदां मनान धरलें आनी गांवांक आनी लोकांक लागून धरलें जाल्यार मागीर तो कोणूय येवं हांव फाटीं सरपी न्हू. तेच म्हाका म्हणजे तुमचो एक उल्लेख करपाचो दिसता. तुम्ही खंयच्या बॅनर अंडर ना, तुम्ही खंयच्या पक्षाक तितकोसो तेंको दिना, मात तुम्ही गांवा खातीर जे प्रश्न उखलता हे खरें तर तोखणाय करपा सारकें. तुमच्या गांवांत इतके सगळे प्रॉब्लेम्स आसा, इतके सगळे सोयी किंवा सुविधा किंवा डोंगर कापण्याचे सगळे जे विशय आसले, तुम्ही सरपंच जाल्या उपरांत ते खंयसर तरी थंडायले की तुम्ही तेका टॅकल केले सगळे? पळय, आयज खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसात म्हाज्या पर्यंत डायरेक्ट येयनात, कित्याक हांव जो आसा डायरेक्ट एक्सपोज करता बेधडक. म्हाका कशें आसा, हांव कोणाक भिना. खंय कोणाचे फायली आसतात, कोणाची इलिगलिटीज आसतात, तसले गोश्टी म्हाजे कडेन ना. तुमी म्हटल्यात तशें आतां की हांव स्वतंत्र आसा आनी खंयच्याच पक्षान अजून पर्यंत प्रवेश केल्लो ना. आज पर्यंत भाजप ह्या सरकाराक हांवें सपोर्ट करून येयल्लो आसा आनी सपोर्ट केल्लो फाटल्या दिसांनी खुबसो. म्हणजे आयज पर्यंत भाजप, कित्याक तेंचे जे विचार धोरणां, जे गोंयांक कितें जाय हे तेंचे विचार म्हाका पडटाले आनी पटत आसले. सो थोडे गोश्टी म्हाज्या मनाक लागले की जेन्ना हे इतले आमच्या मांद्रे गांवाचेर, आमच्या पेडणे तालुक्याचेर इतलेशे प्रसंग येवपाक लागले. फर्स्ट पयलो म्हणल्यार जे कन्वर्जन ऑफ लँड, ह्या गोश्टीक लागून अख्खो गांव आमचो उद्ध्वस्त. अशें मोर्जे सारकिलो गांव, आगरवाडा, चोपडे ह्या सारकिल्लो गांव हे अक्षरशः त्या झोनींग प्लानाचेर सगळे काबार जावपाचे येयल्ले. पेडणे तालुक्यान जर बारीक पळोवपाक गेल्यार जागो आसा कितें, ऑलरेडी तेंच्यांनी जागो ते मोपा एअरपोर्टाक लागून विविध प्रकल्प तेंच्यांनी हाडल्यात आनी त्या भायर आतां ते रोड केल्यात नॅशनल हायवे कशे, त्या भायर आतां हे दोंगर कापणी, जे विलाज, ह्या गोश्टींनी आमची फुडली भविश्य पिढी हे आमी नजरेर हाडली. जर हे अशें जर आमी खपोवन घेतले ते बरोबर न्हू. सो आमी बेधडक आमी रस्त्यार देवले आनी यशस्वी रित्या आमकां हेतून मुख्यमंत्र्याचो साथ मेळ्ळो आनी आमचे जे TCP मिनिस्टर तेंच्यांनी मनान विचार धरले की हें बरोबर न्हू आनी तो झोनींग प्लान स्क्रॅप करपाक आमी यशस्वी ठरले. आनी हेतून पूर्ण जे पेडणेकारांचो हेतून हात आसलो, पेडणेकार हेतून खऱ्या अर्थान एक बचावले. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जर आमी जर हेचेर जर आवाज उठयना जाल्यार अक्षरशः सगळो पेडणे तालुका उद्ध्वस्त जावपाच्या मार्गार आसलो. आणि एक प्रश्न तुमकां करता, तुम्ही मांद्र्यात फक्त मर्यादित रावना, तुम्ही बाकीच्या गांवांचे प्रश्न जे आसात ते खंयसर तरी कांय प्रमाणात तुम्ही उखलता. मांद्र्याचो एक ज्वलंत, मांद्रे मतदारसंघाचो ज्वलंत जो प्रश्न आसा तो म्हणजे तुयेंचें हॉस्पिटल जें आज कितलींशीं वर्सां जालीं तो वायट एलिफंट कसो थंयसर दवरला, तेचेर तुमी फाटल्या दिसांनी आवाज काडलो. तुमचो स्टँड अजून कितें आसा? तुयें हॉस्पिटल हे जावन आसा पेडणे तालुक्यांचे, हांवें फाटीं तशें म्हटलें, एक हार्ट ते बरोबर. ते जर हार्ट बंद जाले जाल्यार पेडणे तालुक्याची जनता जी फाटल्या 3 म्हयन्यान हांवें पयल्या 2-3 इन्सिडंट की मांद्र्यान
पेडणे तालुक्यात असे हॉस्पिटल ना, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ना जे तितून सगळे साधन सुविधा असता पळय तशे अशे 3 इन्सिडंट जाल्यात की हांगा ट्रिटमेंट मेळना म्हणून आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान म्हापसा व्हरतात आमच्या पेशंटाक पेडणे तालुक्याच्या. थंय ट्रिटमेंट तर अजिबात मेळना, ते डायरेक्ट बांबोळे वच म्हणटात. इन बिटवीन तुम्ही पळयात कितलो डिस्टन्स आसो, मांद्रे पेडणे हांगाच्यान बांबोळे इन बिटवीन ते बाबडे मरण पावतात. सो हे कितपर्यंत सोसून घेवचे. आणि आमी एज अ पॉलिटिशियन, आमी हांव एज अ सरपंच म्हणून हांगासर बेश्टी कदेल तापोवपाची येवन बसोन कितें तरी गांवांक कितें तरी पेडणे तालुक्यान आमी जर करिना जाल्यार फुडें काय जायना. सो एटलीस्ट वी हॅव टू टेक इनिशिएटीव. आणि जे कोण यंत्रणा जे कोण लिडर न्हिदल्यात पळय तांकां जागे करचे, कित्याक हे आयज जर आमी फुडें सरना जाल्यार ते काय जायना. सो हेचेर म्हाका एक आश्वासनूय येयलां मिनिस्टराचें आणि त्याची जी पुराय टीम जी आसा, जे GMC डीन वगैरे, हे बेगेंतल्या बेगीन त्या हॉस्पिटला बद्दल दखल घेवपाचें आसा हें म्हाका पर्सनली येवन सांगलें आसा. आणि जर ते हेचेर लक्ष घालिनात हे विदीन दीस 2 मंथ जाल्यार हांव खंयच्याय लेवलीक वचपाक तयार आसा. जशें आमी झोनींग प्लॅनी बद्दल गेले त्या पद्दतीन हांव खंय वचपाक रेडी आसा. पण हे गरजेचें आसा हॉस्पिटल. हे एक प्रकल्प न्हू, हे कसले एक AC बसून सुशेगाद बसपाची गरज न्हू. हांगा एक आमचे जे हॉस्पिटल जे आसा एक भितून कोणाचो तरी जीव वाचता आणि ते जीव वाचप म्हणजे एक आमचे एक देव कसो. आणि देवा कडेन वचून आमी एक जीव हाडटा पळय त्या पद्दतीन आसा ते. आणि ह्या हॉस्पिटलाक लागून कितेंय करपाक तयार आसा. सगळें बरें आसा. तुमकां तुमच्या गांवाचे विकास जो आसा तो वेगळ्या लेवलीचेर जाता, जायत आसा. तुमकां खबर आसा गोंयांत अख्ख्या गोंयांत नॅशनल गेम्साच्या नांवार जायत्यो गेमी जाले, जायते हे जाले. पण मांद्रेचो ग्रावंडाचो विशय आजून बातम्यांनी येता. तेचेर तुमी कितें तोडगो काडपाक स्टार्ट केलो? मांद्रे ग्रावंडा बद्दल जर विशय उलोवपाक गेल्यार जायते हांगा मिनिस्टर जावन गेले. हांव नांवां घेयना, लिडरय जावन गेले. मुख्यमंत्र्याचे पद हांव तुमकां सांगता एक शॉकिंग कसो तुमकां एक सांगता की जो अख्खे सबंद गोंयभर जितले पळय क्रिकेट प्रेमी आसात, जे फुटबॉल प्रेमी आसात, सिजनाक जे हांगा येवन सांगतात ते म्हणटात अक्षरशः मांद्रे पंचायतीक वालर आमी दिता. आमच्या विलेजींनी अशें टुर्नामेंट जायना. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार प्रत्येक सिजनाक हांगासर जवळ जवळ 10-20 टुर्नामेंट जातात. अरावंड एका टुर्नामेंटाक सादारण 10 ते 11-12 लाख असो खर्च जाता. सादारण 1 कोटीची उलाढाल जाता मांद्रे गांवांत. आणि ती खंय जाता हे एक्चुअली जर पळोवपाक गेल्यार ते शेतान जे जाग्यार शेत आहा ते स्वता आमचे जमिनीत आहे. आमी सगळे शेतान स्वता आमी 2 लाख 3 लाख खर्च करून आमी ते ग्राउंड आउटफील्ड तयार करता. आणि संबंध गोंयभरचे महाराष्ट्राचे सिंधुदुर्गाचे जे टिमी येतात ते खेळटात. कित्याक हे आमकां करचें पडटा? बिकॉज आमचे कडेन ग्राउंड ना. ह्या ग्राउंडा संदर्भात जर आमकां अक्षरशः पेडणे तालुक्यांत आमच्या मांद्रे गांवांक तरी फटयले. खुबशे दिग्गजांनी सांगलां आश्वासन आयज करता फाल्यां करता, पण हे ना, हे जमपाचें ना. एज हांव सरपंच बसलो जाग्यार म्हज्या पुराय पंचायत टिमीन आमी एक रेजोल्युशनय घेतला जे कितें करपाक जाय कायदे त्या पद्दतीन ऑलरेडी पत्र वेव्हारूय केल्लो आसा. आणि आता थोडेच हे 2-3 दिसांनी जो आमचो सर्वेर येतलो एक्चुअल कितें ग्राउंडाची जी एरिया आसा आणि त्यानुसार आमकां कितें करपाक मेळटा. पण म्हणटात तेच्या हातून पळोवनच पांय पसरचे पडटा. त्या पद्दतीन आमचे कडेन जे कितें आसा फंड वो आमकां कोणी मदत करूं शकता ह्या गोष्टीन तितले पळोवन आमी इनिशिएटीव घेतले. आमी आतां खंयच्याच लिडराच्या आश्वासनाक आमी बळी पडचे ना. जेका कोणाक हेल्प करपाचें आसा, आमचे कडेन हे पोजिशन आसा, आमचे कडेन ही प्लेस आसा आणि आमचे सध्या क्रिकेट आणि फुटबॉल हेच आमकां पयलीं भुरग्यांक आमकां खेळोंक मेळटा त्या पद्दतीन आमी सध्या आमी हालचाली करता. तर हे खरं तर मांद्रेच्या युवकां खातीर मोठें एक आश्वासन. सर आमी अशे चलया मातशी पासय मारया. सर तुमकां एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे फाटल्या कांय दिसां भितर एक दुर्दैवी गजाल एक अशी घडली. तो एकटो बाबडो एक्सपायर जालो. त्याची कूड कितले तरी वरां थंयसर रावली. ताचेर जायत्यो चर्चा जालो, कितें जालें, मात तो आजून स्मशान भुमीचो प्रश्न काय सुटाना. एक सरपंच म्हणून तुमचो कितें स्टँड? पब्लीक क्रिमेटोरियम म्हणजे स्मशानभूमी हो आमी प्रत्येक गोष्टीक आमी एक विचार करता की आमचेच काही जे जाणटे त्यांच्या कडल्यान आमी अशे विकली अशे आमी खंय अशे हॉटेलान बीन बसून खबरी करतात. एका जाणट्यान म्हाका बरो वयस्तीत सिनियर सिटीजन, अरे बाबा भायले लोकांनी हांगा जागे घेतल्यात, आता फुडें तेंचे फाल्यां जर बरें आहा सध्या ते मजा करतले, हांगा येवन रावतले बिचान, हांगासर बरे उमेद घेतले, बरे भोंवतले मांद्रे गांव बरो, फुडें जर मरण पावल्या बरोबर तेंची वेवस्था तुमी केल्यात हो प्रश्न केलो. सो हांवें तेचेर खरोच विचार केलो की जेन्ना
आमी तांकां इन्वायट करता, आमचे मांद्रेचे जे काही लँडलॉर्ड आसा ते जागो तांकां विकतात आनी फुडें ते हांगा रावतले आनी मागीर तांकां फाल्यां एक्सपायर जाल्या बरोबर तांकां खंय स्मशान भुमी खंयची. आणि जे आमचे कडेन अजून जसे आमचे लोकल्स असतात त्यांचे कडेन जे पयलीं पुरातन जे वाटो असले तांकां स्मशान भुमी वचपाक ते सगळे बंद जाल्लेले आहात. फाटीं एक इन्सिडंट आमच्या मांद्रे गांवांत तसो जाल्लो. सो हेचेर एक सिरियसनस घेवन आमी पंचायत बोर्डीन ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन घेवन आमकां एक खरो जागो जाय, एक गव्हर्मेंटाचो जागो हांगा आमच्या मांद्रे विलेजीन आसा. सो आमी ते रितसर जो प्रोसेस करूंक जाय. जो पंचायत म्हटल्यार आमकां लिगल प्रोसिजर म्हटल्यार कसो आमकां बेडियोन धाडचे पडटा, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, मागीर पंचायत मिनिस्टर, रेव्हेन्यू जागो जावन आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटात. सो रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन वतली, सीएमा कडेन फायल वतली. सो हे जे कितें कागदपत्र करपाक जाय ते आमी ऑलरेडी केल्ले आसात आनी ह्या गोश्टीक लागून आमी पंचायत टीम एकी कडेन आसा आनी आमचे विलेजरूय आमच्या बरोबर आसात. आमी सीएमाक ही रिक्वेस्ट करतले कित्याक फुडें अशें जावं उपकारना प्रकरण म्हणून ताका लागून आमी एक ऑलरेडी इनिशिएटीव घेतला आनी खरोच सिरियस आसा तो विशय आनी आमी तो तडीक लावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हे आमच्याच टेन्युअराक तो आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आसा. इवन ह्या गोश्टीक लागून आमकां MLAची सुद्दां साथ जाय पडटली कित्याक खरोच सिरियस आहा विशय हो. तुमकां निमणो प्रश्न, पुढे राजकीय प्रवास तुमचो कसो आसतलो? कारण तुम्ही एक सामान्य कुटुंबातले साधे मनीस जे आयज सरपंच पदाचेर पावले, तुमची फुडली सगळी प्रक्रिया कशी आसतली? पळय सद्या कशें आसा, आयज गांवां पुरती आसा. आयज आमी गांव पयलीं पळोवंक जाय. कारण कशें आसा, जेन्ना पंचायत म्हणटकच पंचायतीन आमकां ज्युरिडिक्शन आसा. सद्याच्या परिस्थितीन एज अ सरपंच म्हटल्यार पयलीं म्हाका गांवाचेर लक्ष दिवपाक जाय. पळय कोण म्हणटात तशें घरच तुजें सारकें ना जाल्यार दुसऱ्याची घरां तूं डेव्हलप करपाक कसो वचूं शकता. पयलीं म्हाजो गांव पयलीं सारको करपाक जाय. गांवांत जे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते पयलीं सॉल्व करपाक जाय. ओवरऑल जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सी वायज पळोवपाक गेल्यार जायते म्हाजे मित्र आसात, प्रत्येक विलेजींनी आसात, तेंची सुद्दां कामां आसा आनी म्हाजे कडेन जी शक्य जाता ती हळूहळू हांव करता तेंचे. असो एक प्रयत्न आसा म्हाजो की पळोवया, लेट अस सी. मागीर म्हणजे आशावाद दाखयला. या फुडली प्रक्रिया ऑन द वे आसा, अजून काय थारावना, मात सगळो सपोर्ट जो आसा तो तांकां आसा. अशें आयज म्हाजे बरोबर आसले मांद्रे पंचायतीचे सरपंच बाळा नायक, जांचे कार्य खरें तर तोखणाय करपा सारकें. फाटल्या कांय दिसां भितर जो झोनिंगचो इश्यू आसूं किंवा तेंचे ग्रावंड आसूं, हॉस्पिटल आसूं, हाच्या बाबतींत तांचें कार्य खूब मोलाचें आसलें आनी आमी जायते विशयांचेर आमी तेंच्या वांगडा आमच्या वांगडा ते कनेक्ट आसलेले. ही कार्यावळ हांगाच थांबयता. पळयत रावात प्रुडंट.